सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन आंकवार मारी बों पाठ सायबिणीची परब समोर उमताव. आयज हे मिसाचे भेटीन आमी यवीन फेर्नांडीसाचो जल्माचो दीस समोर उमतावन ताणें आपल्या खातीर मागूंक लायला. देवान ताचे बरे भाशेन ताका भलायकेन सांबाळून राखूं म्हूण ताचे खातीर मागतना सगळे आमचे पवित्र सभा चिखलेची ह्यांचे खातीर आमी मागताव. देवान मारयेच्या आसऱ्याकाल तुमकां धरून उदीक आनी उदीक जांकां भुरगीं नात तांकां देवान आशिर्वादान भरून तांकां भुरगीं फावो करूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसाव आनी आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार समोर ओंपता. सान जेरोमे पवित्र पुस्तकाचो एक व्हड मोगी आनी जाणार आमकां अशें म्हणटा, जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका क्रिस्ताची वळख ना. पवित्र पुस्तक थार घेयनासतना वाचात, ताका तुमच्या हातांतलें कदींच काळा पडूंक दिवं नाकात. क्रिस्ताक वळखूंक आनी क्रिस्ताचे वळखीन वाडूंक आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक आनी जिवीत बदलूंक भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें. आयचो सेवा धर्माचो विशय आमकां हेच दिशेन ओडून व्हरता. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोतमानून घेयात. जेजून ह्या उतरांनी आपलो भौशीक वावर सुरू केलो आनी सगल्यांक जिवीत बदलून शुभ वर्तमान मानून घेवूंक आमंत्रण दिलें. एक सुबापणी आनी खुशाल जिवीत जियेवूंक जिवीत बदलून शुभ वर्तमान सोतमानून घेवपाची गरज. हें आमचें सवें घडोवंक पवित्र पुस्तक वाचपाची आनी वेव्हारान घालपाची आमी पावलां मारूंक जाय. ह्या मिसान आमच्या काळजान आपल्या उतराचो मोग घाल म्हूण बापा लागीं मागतना आयज आमचे फिरगोशेन भोव पात्र सायबीण मारीची परब आमी समोर ओंपताव. सायबीण मायेन आपल्या कुसव्यान सुम्या जेजू जागो दिवन आमकां संवमदार फावो केलो. ताचो परामोस करून ताका परगटलो तर आमी देवाची भुरगीं कशीं जियेवूंक, शिकूंक आनी सगल्या आवयांनी आमचे सर्गीचे आवयचे देखीन चलूंक, आपल्या भुरग्यां आनी कुटुंबा सोबें आपली जबाबदारी मोगान पाळूंक, तशेंच आमच्या कॉन्फ्राऱ्या भावा भयणां पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बाबा भयणीनो, आमकां किरीत भाशेनी भावणां दिल्यान आमी मारयेचे भोक्त, आमी मारयेची पाटलावदारां. आमी ह्या संवसारांत जियेतना उदीक आनी उदीक देवाचें उतर नियाळूंक, आमचें जिवीत बदलूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जायते फावटी विसरल्या. देव आमचो बाप, जेजू आमचो सोमी. आमी ह्या संवसारांत जियेतना हे देवाचें उतर आमकां जागयता, आमकां खोचयता, आमकां दिसपोटी बाबा भयणीनो जागृत दवरता. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत येतात. आमी ह्या देवाच्या उतराक जायते फावटी कान दिवंक ना, आमी पाठिंबो दिवंक ना. आमच्या जिवितांत आमी बरे तरेन देवाचें उतर नियाळून तें विस्वासान वेव्हारांत घालूंक आमी चुकल्या. ह्या वेळार देवाचें बोगसणे मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मसोगण्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरी सगल्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पुदविदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. काकलुत्सारा देवा आनी बोसोक आमी बोसोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणीन आमचे अस्कोतायेन आमकां बोड दी आनी आमच्या कोड्यापणांतले आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता ह्या संवसारांत जियेतना उदीक आनी उदीक सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशी पोरमोणे जाय शिवकू तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचू हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवूत चलयता सासनाच्या सासना जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरेशपूर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हटलें, उठ, त्या नावस्त्या निनवे शारांत वच.
आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सोरेस्पराच्या उतराक पाळो दिवंक निनवेक गेलो. निनवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर सरपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घातलो. 40 दीस उरल्यात आनी निनवेचो भस्म जातलो. निनवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी गोंदान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपलें जिवीत वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयोवन आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचे उतोरे. देवाचे ओडूकार. आमचो जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओडकूं दी सोरेस्परा. आनी एकदां म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओडकूं दी सोरेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओडकूं दी सोरेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेली म्हाका चलूंक व्हर. म्हाका तांणी जाणवाय शिकय. तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव. तूंच म्हजो तारक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओडकूं दी सोरेस्परा. तुजी काकूट विसरूं नाका सोरेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळजाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सोरेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओडकूं दी सोरेस्परा. सोरेस्पूर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालद्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओडकूं दी सोरेस्परा. बागीवंत पावलून कुरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयण्यांनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेल सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलेल्यांनी ती नासलोले पोरी जेवचें. रडटात तांणी रडनासलोल्या पोरी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले पोरी. विकते घेतात ताणें आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराची वस्तू वापरतात तांणी त्यो कोरेंच वापरनासलोले पोरी जेवचे. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपोयस जावन वेता. देवाचें उतोरे. देवाचे ओडूकार. उद्गार. Sorespora, sorespora. Sorespora, sorespora. Sorespora, sorespora. Sorespora, sorespora. देवाचे राज लागीं पावला. शिव वर्तमान मानून घेयात. Sorespora, sorespora. Sorespora, sorespora. Sorespora, sorespora. Sorespora, sorespora. तुमचे सोवे आसू. Marco por mori Gesù Cristo ce शुभ वर्तमान. जुवावांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्ला आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले.
कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, मोशे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतां तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतान मातसो फुडें वचून झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रांपण्यो सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी झेबेदेवाक आपल्या बाबड्याक लायलोल्यांक मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Magari tuca Christa. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन पवित्र पुस्तकाचो आख्खे विश्वान आख्ख्या संवसारांत आमी पवित्र पुस्तकाचो दीस समोरमता. बिब्लिकल अपोस्टलीत हाचे वयर आमी किरीत भाशेन आज आख्ख्या संवसारांत ही परगोटणी करता. आनी आज आमचे फिरगोजेन किरीत भाशेन आमी बोपाट सायबिणीची परब समोरमता. गेल्या त्या वर्सा 30 सप्टेंबराचेर बाग्योन जेरोम हाचे 1600 वर्सां पवित्र सोबेन समोरमली. आमी जाणो सेंट जेरोम बिब्लिकल कॉमेंट्री म्हूण एक पुस्तक आसा. तातूंत बारीकसाणेन पवित्र पुस्तका वयर कशे तरेन समजणी आनी ताचो नियाळ करचो तो आमकां दिला. बाग्योन जेरोम एक व्हड जाणार आसलो. आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो पवित्र पुस्तक ताणें बरयलें, ताचो मोग केलो, तें नियाळ्ळें आनी आमकां किरीत भाशेन ताचे वयर कशे तरेन आमी वाचचें आनी कितें ताचो ओड हें बारीकसाणेन ताणें बरोवन दवरलें. पूण ताचें जिवीत सोंपें न्हय आसलें. एक व्हड जाणार तो आसलो आनी जाणार म्हणटच ताका चडशे लातीन भाशेन शिकपाची आवड आसली. व्हडले व्हडले लातीन क्लासिक्यो तो वाचतालो. आपल्या जिवितांत त्यो वाचून तो नियाळटालो. एका दिसाक अशेंच तो वाचतना ताच्या स्वप्नांत ताका कोणाचो तरी आवाज आयकूंक आयलो. आनी बाबा भयणीनो, हो आवाज कोणाचो काय म्हूण ताणें पळयलें तेन्ना जेजू ताका दर्शनान ताचो आवाज म्हूण ताका गमलें. आनी अशें ताणें म्हणलें, म्हजें उतर किरीत भाशेन नियाळ तुवें करचो. कित्याक दुसऱ्यो वस्तू ज्यो तूं करता, संवसारी वस्तू वयर ज्यो तूं नियाळटा, संवसारी वस्तू तुका मोग करता, संवसारी वस्तू जाचो तूं बरे तरेन वाचून दुसऱ्यांक समजणी दिता, ते म्हज्या उतरांतल्यान तुवें केल्लें जाल्यार अदीक बरें आसलें. आनी बाबा भयणीनो, बाग्योन जेरोम हें किरीत भाशेन सोंपोवन आपल्या जिवितांत नियाळ्ळ्या उपरांत पवित्र पुस्तकाचेर तो ध्यान लक्ष घालता. आनी लक्ष घाल्या उपरांत बारीकसाणेन हें ग्रेक आनी दुसरे भाशेन आसलेलें तें लातीन भाशेन बरोवंक तो वावुरता, बरयता, ताची नियाळ करता, बारीकसाणेन तो समजणी दिता. अशें करता आसतना तो ओरोण्यांत वेता. ओरोण्यांत आपूण अदीक आनी अदीक पवित्र पुस्तकांत सांगलेल्यो वस्तू नियाळूंक तो प्रयत्न करता. आनी अशें ओरोण्यांत एका दिसाक ताका एक ताळो आयकूंक येता आनी म्हणटा, जेरोम जेरोम. आनी तो म्हणटा, सोम्या हांव हांगा आसा, कितें जालें? आनी त्या वेळार तो म्हणटा, तूं म्हाका गरज आसा. तो म्हणटा, हांवें तुका तो सगलें म्हजें जिवीत भेटयलां, म्हजे लागीं आसलें तितलेंय तुका दिलां, म्हजे लागीं आसली तितली हांवें समजणी तुका फावो केल्या, म्हजे लागीं आसलें तें गिन्यान सायबा तुज्या पांयां थोडें हांवें धाडलां. ह्या वेळार ताका देव म्हणटा, तुवें एक वस्त म्हाका दिवंक ना, आनी तें जावन आसा तुजें जिवीत. तुवें तुजें पातकी जिवीत सोडून दिवंक गरज. तुज्या पातकांचें बोगसणें माग आनी एक नवें जिवीत ह्या म्हज्या उतरांतल्यान जिवंक वावूर. आनी बाबा भयणीनो, बाग्योन जेरोम हें खरें आपल्या जिवितांत करता. आपलें पातक किरीत भाशेन तो वचून सोंदान साक्रामेंतान आपूण पातकी म्हणून किरीत भाशेन देवाक तो आपूण बोगसणें मागता, आपलें पातकी जिवीत सोडटा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें आपलें जिवीत मांडून हाडटा. जायते फावटी आमकां दिसतात त्यो वस्तू घडोनात, पूण देवाक जाय ते भाशेन देव आपल्या उतरांतल्यान
आमकां आमचें जिवीत नवसरूंक आनी बदलूंक आपयता, तसो बागयून जेरोमाक देवान आपयलो. आयचें पयलें वाचप आमी बागयून जोनासाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. एक कोतोन बाबा भयणीनो 8व्या शेंकड्यांत बरयलेलें हें जावन आसा जोनास प्रवाद्याचें पुस्तक. आनी तातूंत आमकां मेळटा कशें परी जोनास प्रवादी निनिवे शारांत वचून तांकां शिटकावणी दिता. बाबा भयणीनो, जेन्ना बाबिलोनांतली सुटली पोरसां तेन्ना जुदेव लोकांक एक कार्य आसलें देवाचें, वचून आपूण नोको जे गैर जुदेव आसले, जे जुदेव न्हय आसले, तांकां देवाची समजणी दिवंक, तांकां देवाची ओळख दिवंक, तांकां देव आसा म्हूण सगल्यांक बाकीत करूंक. पूण हें करूंक जुदेव लोक बाबा भयणीनो फुडें सरोनासलो. तेन्ना देव किरीत भाशेन जोनास प्रवाद्याक बाबा भयणीनो विचून काडटा. आनी जोनास प्रवादी सगलोच हाकडेता, म्हणटा आपूण कित्याक वेतलो, तो आसिरियेचो लोक, आपूण वेचो ना थंय निनेवेच्या लोकां मदें. पूण बाबा भयणीनो, देवाच्या ह्या उल्याक तो कान दिता आनी आसिरियेचें जें शार आसलें निनिवे, व्हडलें शार जावन आसलें, थंय तो वेता आनी तांकां प्रवचन करता आनी म्हणटा तुमचें शार 40 दिसां उपरांत भस्म जातलें, तुमचे शाराक सगलें निसंटण जावन तुमी सगलीं मरून वेतलीं, अशें म्हणून तो बाबा भयणीनो त्या शारांतलो भायर सरता. आनी ताची शिडकावणी निनेवेचो लोक एकदम गंभीर परिस्थितीन मानून घेता, आपलें जिवीत बदलता. ताची शिडकावणे प्रमाणे सगलीं बाबा भयणीनो आपलें पातकी जिवीत सोडून देवाचे वाटेन ती परतून येतात. आनी हाका लागून देव सर्वेस्पो देव तांचे हे सगळे आपूण आपलें जिवीत बदललें, खरेंच देवाचे वाटेन ती परतून आयली म्हूण तांकां बोगसणी दिता. आनी किरीत भाशेन आपली खोट वाट तांणी सोडली देखून, आपलें मन बदललें देखून देव बाबा भयणीनो ह्या निनिवे शाराक वाचून दवरता. देवाचें उतर निनिवे लोकान आयकलें, आपल्या जिवितांत ते नियाळलें, आपलें मन बदललें, आपलें पातकी जिवीत सोडून दिलें आनी किरीत भाशेन आपलें शारूच न्हय पूण आपलें जिवीत, आपलें कुटूंब ते वाटोवंक पावले. आज आमी बागयून पावलो. किरीत भाशेन आपल्या पुस्तकांत कुरीतकारांक बरोवन सांगता, ह्या संवसाराचें रूप नवें जावन वेता. बागयून पावलो बाबा भयणीनो, सुरवंडार परतून येतलो म्हूण आशेन रावतालो आनी आपल्या काळार हो सुरवंडार येतलो अशें ताका दिसतालो. म्हणटकूच तो आपल्या चिठींतल्यान सगल्यांक आपले पोरजेक बाबा भयणीनो एके भाशेन उत्साहान प्रोत्साहन दिता आनी म्हणटा तुमी आतां सुरवंडाराक घेवंक तयार रावात, कित्याक सुरवंडार येवचो जालो. आनी ही उतरांनी तो तांकां म्हणटा, देखून ह्या फुडें तुमी सगलीं जीं जियोन आसलेले परी तुमी ह्या संवसारांत जियोचें. तुमी रडटात तांणी रुदोन नासलेले परी सुखांत, आनी जीं कोण सुखांत आसात तांणी सूख नासलेले परी जियोचें. विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलेले परी. ह्या संवसारांतल्यो वस्तू बाबा भयणी तुमी वापरतात, तांणी त्यो खरेंच वापरूं नासलेले परी जियोचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपयत जावन वेता, सुरवंडार परतून येता. बाबा भयणीनो, बागयून पावलो. कुरीतकारांक जेन्ना चीट बरयता तेन्ना सगलें सोडून दिव अशें म्हणिना, पूण ज्यो वस्तू तुमी वापरतात ताका तुमी चिकटून रावं नाकात. त्यो वस्तू तुमी वापरात, पूण ह्या संवसाराचे मनीस कशे तुमी जावं नाकात. संवसारांत वस्तू आसात खऱ्यो, पूण दोतोरे तुमचो पांय धरता आसतना स्वर्गार तुमचे दोळे लायात. आयचे शुभ वर्तमान आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलें हें शुभ वर्तमान नियाळटा. हातूंत आमकां 4 शिसांक जेजू आपयता तें मेळटा. कोण ते 4 शीस? आंद्रे, ताचो भाव सिमांव, मागीर आमकां मेवता जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. हे 4 ते खारवी आसले, तांकां जेजू आज आपयता. आनी ते बाबा भयणीनो झाडां आपले ते मारताले. आंद्रे आनी ताचो भाव सिमांव तुय झाडां मारताले. म्हणटकूच जेजू तांकां पळयता आनी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात. आनी रोखडेच कांयच चिंतिनात जेजूचो पाटलाव करूंक आपलीं झाडां सोडून ते वेतात.
बाबा भयणीनो, हुशार म्हणून जेजू तांकां आपयना, व्हडली पदवी आसा म्हूण तांकां आपयना, व्हडलें पद आसा म्हूण तांकां आपयना, ते बरे भाशेन तांकां डिग्री आसा म्हूण जेजू आपयना, ते बरे व्हडले ह्या समाजान तांकां नांव वस्ती आसा म्हूण जेजू तांकां आपयना, वो ते VIP म्हूण तांकां जेजू आपयना. बाबा जेजू जाणा आसता हे आपले शीस जातले आनी फुडाराक कितें जातलें, जेन्ना तांचें मन बदलतलें तेन्ना कसले म्हजे शीस जातले हें जेजू बेस बरें जाणा जाता. हाका लागून जेजू ह्या खारव्यांक, जांकां कोण लेखिना, जांकां समाजान कसलोच बाबा भयणीनो दर्जो ना, तांकां उलो मारता. जुआंव आनी ताचो भाव जेबेदेवाचे ते दोग पूत बाबा भयणीनो जाकोब, ते आपल्या बापाय बरोबर आनी मानया बरोबर आपली झाडां बाबा भयणीनो सारके करताले. म्हणटकूच ते आंद्रे आनी सिमांव हाचे परस तो मातशे आस्तीक मनीस आसले. ते आपली झाडां आनी आपल्या बापायक आनी मानायक सोडून कितेंच विचारिनासतना जेजूचो पाटलाव करतात. म्हणटच पयले सुवातेर जेजूचो पाटलाव करूंक बाबा भयणीनो आपले सगलें आसलेलें तें सांडून ते दितात. जेजूचेर बाबा भयणीनो फात येतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक ते ताचे फाटल्यान वेतात. म्हणटच पयले सुवातेर आपल्या लागीं आसा तें सोडून ते दितात. गरज आमी आमच्या जिवितांत जे आमकां आवडे आसात, जे आमकां बाबा भयणीनो ह्या संवसारांतली वस्तू चेपून दामून दवरतात, जी आशा बाबा भयणीनो आमच्या काळजांत आसा, जी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां नपयत करून ह्या संवसारी मन आनी दुसरे आमकां वस्तूक लोबदूंक दवरता, ताचे वयर नियाळ करूंक आज आमकां हें पवित्र पुस्तक आपयता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो जेजू सांगाताक ते रावतात. म्हणटच जेजूक ते अणभवतात. जेजूक ते अणभवून तो बारीकसाणेन कशे परी नियाळ करता, कशे परी मागणें करता, कशे परी तांकां शिकोवन दिता, कशे परी देवाचें उतर तो प्रवचनान दुसऱ्यांक सांगता, हाचे वयर ते अणभवतात. हो अणभव ते आपल्या जिवितान घेतात, आपलें जिवीत बाबा भयणीनो नवसोदतात. गरज आमी आमचें जिवीत देवाच्या जिवितान घालूंक. देव आमकां तरेक घडण्यां वरवीं आमचें जिवीत कशें आमी नवसरूंक जाय, कशें आमी आपल्या उतरांतल्यान हें जिवीत आमी अणभवूंक जाय, तें आमकां घडण्यांतल्यान दिता. देखीक आमच्या जिवितान आमी पळोवया. ह्या दिसांनी आमी म्हणटा पॅन्डेमीक आयलें, पॅन्डेमीक गेलें, वॅक्सीन आयलें म्हूण आमी सगळीं खुशाल. पूण आतां बाबा भयणीनो दुसरो वेरियंट आयला म्हूण आमच्या बाबा भयणां सगळें आसा ताचो बोवाड जाला. देव एक एक घडणेंतल्यान आमचे लागीं उलयता. आमी ह्या देवाक अणभवूंक सोदता वो ना तें आमकां गरज. आमी हो देव आमचे लागीं ह्या वस्तूंतल्यान उलयता. देव आपलें उतर आमकां कशें ना कशें तरी पावयता, हाचो आमकां बाबा भयणीनो आमच्या मनांत खासगी जिवितांत अणभव आसा की ना हो आमकां विचार. आज तोच देव आमकां परतून एकदां जागयता. म्हणटा तुमी म्हाका म्हजी शीस कशें म्हणटात, म्हाका अणभवूंक कितें प्रयत्न करतात, कितें तुमचे वाटो तुमी बदलूंक तयार आसात, खंयच्यो वस्तू तुमी म्हजे खातीर सोडून दिवंक तयार आसात. तिसरे सुवातेर जेजूक अणभवल्या उपरांत बाबा भयणीनो ते वेतात आनी ताचे विशीं प्रवचन करतात. देवाचें राज परगटूंक ते तयार जातात. जेजून तांकां जेन्ना आपयलें तेन्ना व्हडली पद तांचे सवे नासलें, व्हडले मनीस ते नासले, व्हडलें शिकप तांचे सवे नासलें, नेणार मनीस कशे ते आसले, खारवी ते आसले, खालती समाजान तांकां कसलोच लेख नासलो बाबा भयणीनो. तरी पूण जेजूक अणभवल्या उपरांत वचून ते दुसऱ्यांक हो जेजू परगडटात. वचून देवाचें राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात अशें ते सांगतात. बाबा भयणीनो आमकां व्हडलें शिकप आसची गरज ना. देव आमकां तरेक तरेक वाटां वरवीं आपयता. देव आमकां तरेक तरेक भासा वरवीं आमचे सगळें उलयता. देव आमकां तरेक तरेक घडण्यां वरवीं आमकां दुसऱ्यांक परगटूंक बाबा भयणीनो उलो मारता. ह्या देवाक आमी कितले फावटी जबाब दिता काय? ह्या देवाक आमी कितले फावटी राजी आसा दुसऱ्यांक परगटूं? वी आर कॉल्ड टू बी द हेरल्ड्स ऑफ द गुड न्यूज. वी आर कॉल्ड टू बी द हेरल्ड्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. आमी देवाच्या राजाचे बरे दुसऱ्यांक दितेले राखणदार, दुसऱ्यांक बरें उतर परगटलेले आमकां जावं तो देव आपयता. मारीन आपल्या जिवितान ह्यो वस्तू केल्यो.
ताका लागून आज आमी तिका मान आनी तिका आमी ह्या संवसारांतली खरेंच आमची आस्कारीण म्हूण मानून घेता. कित्याक जाय ते वस्तोरेक आमी मानता. आपल्या जिवितान तिणें देवाचें उतर नियाळ्ळें. आपल्या जिवितान सगळें तिणें सांडून दिलें. आपल्या जिवितान तिणें देवाक ओणभवलो. ह्या देवाक आपल्या कुसव्यान धरून ओणभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक परगटूंक दुसऱ्यांक दिवंक ती वावुरली. बाबा भयणीनो, आज आमी पवित्र पुस्तक नियाळटा तेन्ना बाग्योन जेरोमाची आमी देख घेवया. पयले सुवातेर आपूण जाणार आसुनूय बाबा भयणीनो देवाचे उतरां वयर ताणें नियाळ्ळे. बारीकसाणेन देवाच्या उतरां वयर बरयले. बारीकसाणेन आमकां आज पर्यंत ताणें बरयलेलीं उतरां, आज पर्यंत ताणें बरयलेले नियाळ आमी बाबा भयणीनो वापुट्टा दुसऱ्यांक परगटूंक. दुसरे सुवातेर शीस आपूण नेणार आसून पर्यंत जेजूचो आपले सगळे आसलेले तें सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक ते मुखार सरले. हे जेजूचो पाटलाव करतना पयले सुवातेर आपल्याक कितें बरें मेळटलें तें ताणें चिंतूंक ना, पूण जेजूच्या पाटलावदारांनी खरीपणी आपलें जिवीत जेजूच्या अणभवान दुसऱ्यांक दिवंक ते वावुरले. मारीन आपल्या जिवितान हेंच केलें. देवाची आवय जावंक जेन्ना तिका वयकार म्हणलें तेन्ना तिका देवाक तिणें आपल्या जिवितान कुसव्यान सांबाळलो. हे देवाक बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक परगटूंक ती वावुरली. हे देवाक ओणभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक दावी दावी दिवंक ती गेली. बाबा भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका एक आमंत्रण, तुका आनी म्हाका एक उलो, तुका आनी म्हाका हो जेजू आपल्याक ओणभवला तो दुसऱ्यांक परगटूंक उलो मारता. कशें आमी करतले? आमी ह्या इगोर्जेच्या दारा भायर वेता तेन्ना जें कितें प्रवचन आमी आयकता तें सगळें आमी विसरता. आमी बाबा भयणीनो आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमी फाटीं सरता. आमी बाबा भयणीनो देवाचें उतर आयकलां तें दोन उतरां दुसऱ्यांक सांगूंक बाबा भयणीनो आमी हांकडेता. कित्याक जायत? कित्याक देवाक अणभवूंक बाबा भयणीनो आमकां तांक ना. देव आज तुका आनी म्हाका उलो मारता. आसात आमी ह्या जेजूक परगटूंक, आसात आमी खरे ताचे पाटलावदार कशे देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक, आसा आमी मारये भाशेन हें विस्तारून राज दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांक पावंक. निनिवेच्या शाराक बाबा भयणीनो जोनासान जेन्ना शिरकावणी दिली, आपलें वायट जिवीत तांणी बदल्लें आनी आपलें जिवीत बदल्लें तें सर्वेस्परा देवान पळोवन तांकां काकलूत करून परतून तांचें शार वाटायलें. आमकांय देव तरेकवार वाटांनी आपयता. आमचें जिवीत आमी बदलुया. आमचे वाटो बाबा भयणीनो आमी सुदारुया. आमचे जिवितांत जें कितें येता तें देवाचे उतरांतल्यान आमी मांडून हाडुया आनी देवाचो अणभव जो आमकां मेळटा तो दुसऱ्यांक दिवंक आमी दर दिसाक वावरुया. हीच कृपा मारेक फुडें घालून आयच्या ह्या मिसाचें बलिदान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची बावार्थाची उच्चारणी करून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोस पिलाता काल खोस सुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांचो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेचे भोगसुने, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमीन. देवाचे आमी किरीत भाशेन परगटणार जावं. दोन दिसाक आमकां त्याच देवाच्या उतराची गरज. ह्या वेळार आमकां उदीक आनी उदीक बोड मेळूंक थोडी आमची खासगी मागणी आनी आमच्या ह्या समाजान आसा त्यो गरजो त्याच सरपर पुद्यार बापा मुखार आतां आमी धरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपले जिवीत दिसाच्या दिसाक नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या काला आशिल्ले पोरजेक नवसरणेची देख दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया.
आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना दुबल्यांचो आनी गरजेवंताचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची जायतीं भावां भयणां वेगवेगळ्या मोलाचेर देवाचें उतर परगटूंक भारी वावुरतात. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचें बोल मागुया. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी जिवीत न्हवसरून जिवितांत देवाच्या उतराची बरी फळां दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. कोविड-19 हे माराकेर पिडेची बोली जाल्ल्यांक पेकोवणी मागतना हे पिडेंतल्यान आमकांय निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. बोपात सायबीण मारयेचे परबे सोमयार आमच्या कॉन्फरन्सा भावा भयणी आनी समेस्त आमच्या फिरगोच्या कुटुंबांनी देवाचेर उजवाडांत जेवंक मागण्यांतल्यान आमच्यो अडचण्यो बापाक उबारूंक तेरसाच्या मागण्यांतल्यान तेच आसूंक सायबिणीचे मारयेचे विनवणे बापाचो आदार आमकां मागुया. सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. दर दिसाक तुजें उतर आमी नियाळूंक, आमचें जिवीत बदलूंक आनी दुसऱ्यांक परगटूंक आमी खरें तुजें शिस्त जावंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान कृपा दी आनी आमची मागणी स्विकार करून आमी खालतिकायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या अन्याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस पोर मानून देऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पोवीत बापा, सूर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सूरकाडी आनी सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पुर्वेच्या सुमोयार नित्याक वारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती पोरगोटाव. आपल्याक वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवयसाली आनी सासनाक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेसू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी शेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयातल्यांतले पियेयात. ही मोशा रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत,
पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडा रगोस येवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. किरीत भाशेन ह्या आमचे कॉन्फ्रारीन बोंपाट कॉन्फ्रारीन आमची बाबा भयणां मरून गेल्यान तांचो आमी उगडास करुया. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पुडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भाशेन जल्माचो दीस समोर उरता ते आमच्या सगळ्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगत चपुती बागयोन सुसे बागयोन धर्मतान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर बंधुनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचें जिवीत बदलून देवाच्या उतरांतल्यान आमी दुसऱ्यांक अदीक आनी अदीक देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण पोरगोटूंक शिसून आमकां बाप आमचो बाप म्हणूंक शिकयला. खतखत्यान आमचे हात जोडून ह्या वेळार जेजून शिकयलेले मागणे आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसका आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच उलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक पुण्या खातीर मागणे
मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता हांव स्वत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या घेवन आत्म्यान घेवन आशेता आशेता ही घडये हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शोभना म्हणटो शोभना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगवयता हांव तुका वेगवयता आनी आख्खोच आनी आखीच तुका एकवटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं केलीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवांत तुवें आमकां भोरल्याय. आंकवार मायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयण, होच सोयी घेवन किरीत भाशेन आज बोंपाट सायबिणीची परब आमी समरुमता म्हणटूच सगल्यांक तुमकां फिरगोसकारांक पाद्रीगाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी PPCच्या वांगड्याच्या नांवान सगल्यांक तुमकां उनुनीत पोरबी हांव उडयता आनी सायबीण मायेचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता. तशेंच मागता जांकां भुरगीं नात तांकां ही सायबीण मायेन आदार दिवन तांकां किरीत भाशेन देण्यांनी भरूं म्हूण तांचे खातीर मागता. आज ही मिसाची मांडावळ केल्या लेशा मारी आनी तांच्या वांगड्यांनी किरीत भाशेन तांकां आमी काडजंतान दिनवासता. तशेंच आज बरे भाशेन हांगासर गायन मंडळान आपलो गायन करून आमकां आदार दिलो देखून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी बोंपाट सायबिणीची आमी नोवेना केल्यान आमकां पालोटी फादर्सांनी येवन आदार दिलो देखून तांचे आमी काडजंतान आभारी आनी तांकां देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण तांचे पासत आमी मागता. तुमी सगल्यांनी ह्या दिसांनी येवन नोवेनान भाग घेतलो आनी बरे तरेन देवाच्या उतराची समजुणी घेतली देखून तुमकांय दिनवासता. आमी दिसपोटी ह्या दिसांनी येता तेन्ना आमी अदीक देवाच्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत सुदारूंक आमी मागता. आतां पोरबेचें मीस जातलें 8:30 वरांचेर म्हणटकूच जी कोण आसात तांणी बेगीन भितर सरचें आनी उपरांत आपली बसका तांणी जंय आसात थंय बसून तांणी घेवचें. आमकां 2 कोडोवनी आसात. किरीत भाशेन सांगला ते भाशेन पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम तांणी म्हणलां की 31 तारखेर जातली आयतारा दिसा पल्स पोलियो. ह्या दिसा तुमी 5 वर्सां भुरगीं पर्यंत आसात तांकां तुमच्या लागशिल्ल्या पल्स पोलियोच्या बुथान वचून थंय तुमी 2 तांकां तेंबे घालून पल्स पोलियो हें ओरल वॅक्सीन तुमी दिवचें म्हूण ती मागतात. रिजिना मुंदी प्रायमरी स्कूल आनी कोडूंक लायलां की LKG आनी स्टँडर्ड 1 येता त्या वर्साचेर 2021-22 आनी तुमी ऑनलायन एप्लाय करूंक जाता तांचे वॅबसायटीचेर 24 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन. जांकां कोणाक एडमिशन घेवपाची सूय आसा तांणी ह्या वॅबसायटीचेर वचून तुमी आपलें केरीत भाशेन ऑनलायन रेजिस्ट्रेशन करचें. रेजिना मुंदी school.com ही वॅबसायटीचेर लिंक आसा LKG आनी स्टँडर्ड 1. देवाचे कृपेन काजार जाता एन्सली डावनर पूत सोंपून गेल्ल्या अंतरी हेनरी डावनर आनी फिलोमेना डावनर रावता वसय मुंबय. तो लग्न जाता नादिया साविया मेंडीस, दू एतेलवाद ओलंपियो मेंडीस आनी सरिता बेविंदा अल्कांत्रा ब्रागांसा रावता आनंद आशियाना चिकाली. हांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. सुरवेस्पो तुमची सोबे आसूं आनी सूर पुदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे